Taikana misomesani dibi galchi jizuche yene zatasana takame foto mana na tachene kachen zaunasa yewa sargita sarpadonto दुःखांचे आराधनाने वंदन करो कष्ट दुःखांचे समर्पित पीडाशिडा आमची आराधनाने वंदन करो पीडाशिडा आमची समर्पित कंत बेजाराय आमची आराधनाने वंदन करो कंत बेजाराय आमची समर्पित हालेलुया 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 हालेलुया
बाप जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू हर्षितां जेजू उघोषितां जेजू आराधितां जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. येया मोजी सरशी तुम्ही सुबेस कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशय दितलो. सुमयाची ही उतरां आमकां आयकतात. सुमी म्हणटा येया मोजे सरशी आनी वोताळो आयकून आमी हांगासर आयल्या सुमयाच्या सांगाता रावच्याक. ताणें आमकां आपयला तसोच तो ताळो आमकां आयकला. ताच्या थाळ्याक फाळो दिवन आमी हांगा आयल्या. त्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया, ताचें आराधन करया. अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया आराधन जेजू, तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूच्या सांगात आमी आसां. सुमी आमचे मदें खरोच हजर आसा म्हणून आमी पाथी येता. आनी ह्या पवित्र येवखरिस्तान सुमी खरोच हजर आसा तसो सांगात असो अनुभव आमी जोडया. इगडीभर मौनपणी सुमयाचे सांगातपण अनुभव करया. कशें आमी घराचे मोगाचे मनशां लागीं लागीं बसता, एकामेकाचो सांगात आमकां धैर्य दिता, उत्तेजन दिता आनी त्या मोगाच्या वेंगेंत आमकां लागीं हाडटा. तशेंच सुमयाचो सांगात आमी बघया. सुमी म्हजे लागींच आसा. हांव सुमयाच्या सांगातपणांत आसां. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी सर्व सांतां भक्तांची परब संभ्रमली. तशेंच 2 तारखेर सर्व सरिल्ल्या आमच्या भावा भयणींचो भावार्थ्यांचो आमी उडास काडलो आनी प्रत्येक तांचे पासत आमी मागले. आनी आज आमी नियाळ्या सुमयान आमकां हरी एकल्याकी भाग्यवंत जावंक आपयला. हो भाग्यवंत म्हणलो शब्द सबार पोटी आमी वापरता. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन म्हणून आमी सकाळीं उठ्ठानाच आमी भाग्यवंत म्हणलो शब्द काडटा. भाग्यवंत कुटुंब आसा, भाग्यवंत सबार तो शब्द परत परत आमी काडटा. ह्या पवित्र म्हणलो शब्दी परत परत आमी करता. पवित्र सभा, पवित्र येवखरिस्त, पवित्र पुस्तक हे आमकां कितें उडासा काडटात. भाग्यवंत आनी पवित्र शब्द आमकां उडासा काडटात. आमकां हरी एकल्या की ह्या भाग्यवंतपणाक पवित्रपणाक आपोवणें आसा. आमी पवित्र म्हणटा आसतना आमी पिंतरांवची आमी पळोवची रीत अशी आसा. सबीत भांगराळी आनी सबीत ताच्या किरणांनी आटापलेली हर एका सांता भक्तांच्या
तकलेचेर हेलो म्हूण आसा, हेलो परजळ आमच्या तकलेर आसा गी तो आरशांत पळयतना दिसता गी, दिसना शिंगा मात दिसता ती आमच्या आमी हर एकली पवित्र स्नान, पवित्र म्हळ्यार पवित्र स्नानांत आमी पवित्र जाले हांव आनी तेंच आमचें आमकां दिसचें शिंगा न्ही आमचे ते आमी पवित्र, आमी हर एकले मानून घे जाय आमी पवित्र आनी आमकां हर एकल्याक ह्या पवित्रपणांत रावोंक, भाग्यवंतपणांत रावोंक आमकां उलो आसा, आमकां आपोवणें आसा. ही चिंता मतीन दवरून आमी भाग्यवंत गीत गावया, सदां जावं भाग्यवंत. ह्या पुरबायचे कंथारा आमच्या मालगड्यान थांव देवून आयिल्लें हें गीत आमी भक्तीपणी गावया. पानांको 287 287.
ह्या पवित्र युकरिस्ताचे आमी वर्णन हांगासर आमी केलें आनी अकरेची उतरां सांत सांतांचो पूण आमी पातके आनी तुका कसो घेवचो हे आमी चिंतचे मोगाच्या भावा भयणीनो आमी पातकी हांव पातकी ह्या पातक्या काळजांत हांवें ह्या पवित्र युकरिस्ताक कशें सोंसो पूण आमी हर एकलें आशेताव संतोश आमी हर एकलें आशेताव जॉय हॅपिनेस आनी हें जोडूंक आमी करचें प्रयत्न कितलें आसा संतोश जाय आमकां आनंद जाय आनी ह्या देखून विविध रिती आमी वापरताव आमच्या खाणा जेवणा मारिफात आमी संतोश आसयताव आमच्या न्हेसनाद्वारी या आमच्या कितें मनोरंजन आसा टीव्ही पळोवनचें जावं फिल्मां जावं संगीत जावं ह्या मारिफात संतोश जोडूंक आमी आशेताव आनी तशेंच हेर थोडे आसात आमाल सेवना मारिफात या हेर रितीन सबार्थरान मादक द्रव्या मारिफात सुख संतोष आपणावचें म्हूण चिंतात आनी हेर थोडे आसात लैंगीक आतर्बना मुखांतर ताचे मारिफात म्हाका संतोष तृप्ती समाधान लाभता म्हणून चिंतून आसात पुरा चिंतून आखरेक फटवून आमी पडता कित्याक ती खरो संतोष जोडची वाट न्हय त्यो खऱ्यो वाटो न्हय म्हणल्यार आमी जाणाव आनी ह्या वाटो केन्ना आमी धरता आमी त्या पातकांत रावता आनी थोवळ सुमी कितें म्हणटा सुमी आमकां सांडिना कशें कशें तें णवाय णव बकऱ्यांक सोडून सांडून गेल्लो तो बकरो आसा ताका सोदून सुमी येता तशें परत तुका आनी म्हाका तो आपयता हे म्हजें सरशीं हे म्हजें सरशीं कश्ट तेल्यानो वजन वयतल्यानो ह्या पातकांच्या कश्टांनी अंतस्करणाच्या ह्या आमच्या कांतवण्याच्या त्या कश्टांनी पातकांच्या ओझ्यांनी आनी आमीच आमच्या कितें आमच्या मोतींची बेजाराय दूख सक्कड घेवन हें ओझें करून घेतलां तें सक्कड घेवन म्हजी सरशी या म्हणटा सुमी आनी सुमी कित्याक आपयता आमकां ताची सरशी आमकां खरो संतोश आमकां दिवच्याक आमचें ओझें कान व्हरच्याक आमच्या काळजाची ती अंतस्करणाची कांतवणी काडून नितळ काळीज आमकां दिवच्याक आनी आमी हें एरेमिया ग्रंथांत आमी वाचतां या लेवी शास्त्रांत आमी वाचतां या उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचतां हरये कडेन आमकां सुमी म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां पवित्र केल्यांत आनी तुमी पवित्र जाल्यात कित्याक हांव पवित्र आमचो रचणार पवित्र आनी आमकां ह्या पवित्र सगळे संवसार ताणें पवित्रपणान रचला आनी ह्या संवसारार आमकां ताणें दवरला आनी तो म्हणटा हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जाय आनी शमोगाच्या भावा भयणीनो तुमी पवित्र जावंक जाय कित्याक हांव पवित्र म्हणटा सर्वेस्पर देव हे आमी लेवी शास्त्रांत वाचता उत्पत्ती ग्रंथाक आयल्यार थंयसर आमकां परत वाचूंक मेळटा एक पयल्या अध्यायांतूच आमकां वाचूंक मेळटा देवान आमकां ताच्याच सारक्याचे आनी रुपाचे रचले म्हणून देव पवित्र म्हणून आमकां पवित्र पुस्तकांत तोवळ मेळटा पळोवंक वाचूंक मेळटा आनी प्रत्येक जण आमकां ताच्याच सारक्याचे ताच्याच स्वरुपाचे म्हळ्यार ह्या पवित्रपणांतच आमकां रचला आनी आमी ह्या पवित्रपणांत रावो जाय ह्या पवित्रपणांत जिये जाय म्हणून तो देव आशेता एक बडी युवा जनांक रेती दित आसतना पवित्रपणा विशयांत हांव उलयतालो वत्तू शर्मा हांव तांकां दितालो आनी कशें त्या वेळा एकलेच उठोवन भायर वचूंक सुरू जालें एकलेच उठोवन पळयतना सक्कड उठोवन येतात की म्हणून बेनी दिसलें म्हाका आतां मागीर हांवें आपयलें दोगां त्या मुखार कितें उठोवन वेतात तें जायना पात्र आमकां पवित्र जावंक जायना ह्या समाजांत इतले संवसारार इतले आमी वळसोन गेले आमकां हें जायना हें आयकोंकूच नाका ह्या विशीं आयकोंकूच जायना आमकां पवित्र जावंक कित्याक म्हळ्यार आमकां इतले सक्कड नितळ जावचें म्हळ्यार जायना तेणे मोबायल तेणे ह्यो संगती त्यो सक्कड आसा तें सोडून जियोंक जायना देखून आयकूंक नाका म्हाका बरें प्रामाणीक तरान आमकां नाका आयकूंक तर आमकां तशें बगता की आमकां जावचें ना हें
पवित्रपणी जिवंक जावचें हें सांतां भक्तांक मात्र तांकां मात्र आमी मान केल्यार पावता. आमकां आरश्यान पळयतना आमकां ते हेलो या ते पवित्र दिसना आमकां शिंगांत दिसतात म्हणल्यार बरी भोगतागी म्हूण दिसता बरोबर न्ही. तसले नकारात्मक चिंता आमकां नाका. सोमींच आमकां सांगता तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत पावलो एका पुरबायाची सर दिवन आमकां सांगता एका व्हडल्या घरांत रुपया भांगाराची सबार आयदनां आसलीं पूण तांचे मदें एक रुखाचें आयदान आहलें. हे रुखाचें आयदान आनी तें आयदान तो कितें करता तें बरें करून धुता नितळ करता. नितळ करून ह्या व्हडा घरान रावळेरांत म्हणीत तें रुखाचें तें आयदन कितें आसा तें ह्या घरांत आशिल्ल्या त्या भांगर आनी रुपयान आशिल्ल्या त्या आयदनांक सरी करता आनी तेज्या जेवणाच्या मेजार दवरता. तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत पावलो सांगता दुसऱ्या अध्यायान 20 आनी 21 वचून पळया. बोवा पुरबायाची एक सर आमच्या मोतीन दवरूंक म्हळ्यार नाका म्हूण आमी नाकारी म्हूण आमी चिंताव जाल्यार देव तशें न्हय. देव नितळ करता आनी त्या भांगर आनी रुपया सांगात आण दवरता आनी ताका आतां खासगी ताका वापरता ताच्या जेवच्या खातीर तो वापरता. तुजी आनी म्हजी गजाल तशीच मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां तो लागीं हाडटा आनी सुमयान आमकां आज हांगा हाडलां जाल्यार तो उद्देश तुका आनी म्हाका पवित्र करच्याक आनी आमी त्या पवित्रपणाच्या वाटेन वेचाक. जोशवाच्या ग्रंथांत आमी वाचता 3ऱ्या अध्यायान 5व्या वळीत जोशवान म्हळें तुमकांच तुमी पवित्र करा कित्याक फाल्यां सर्वेस्पर तुमचे मदें अजापां करतलो. तुमकांच तुमी पवित्र करा कित्याक फाल्यां सर्वेस्पर तुमचे मदें अजापां करतलो. आमी अजापां आशेता पूण अजापां आमचे थंय करतात जेन्ना आमी आमकां पवित्र करता. आमच्या चिंतपान आमच्या उतरान आमच्या करण्यांनी जेन्ना पवित्र आसा तो वेळ आमी आमचे थंय अजापां करतात आनी अजापां आमी पळोवंक शकता. आनी थंयसर बरोवन घाल्लें दिसता भाग्यवंत जावया जिवीत बरें करया आनी कशें भाग्यवंत जावचें म्हणलें बरोवन घालां. तेंकांय पयलें कशें चिंतलां गोतून हांवें तें पळोवना पयलें पळोवचें पूण संगत्यो सांगाता पडल्यात सदां भक्ताचें फेस्त आनी अशेंच आमी सांगाता म्हणल्या मोगाच्या भावा भयणीनो अजापां आमी देखता जेन्ना आमी आमकां पवित्र करता आनी देव तेंत आशेता. आमीच एक अजाप म्हणल्यार आमकां वळखून घेता जेन्ना आमी पवित्र जाता तर हांवूच एक अजाप म्हणल्यार आमकां कळीत जाता. हांवूच एक अजाप आनी दुसरें सोदून वचचें म्हणून ना. थोडे फावटी रेतीर जाल्ले कुडले पेंगटांतली दूख गेली गोमट्यांतली दूख गेली पूण काळजांतली दूख उरली म्हूण आसचें. काळजांतली दुसकाय आमकां येतना बाकीच्यो दुखी पुरो आमी सोंसून व्हरता ते व्हडले विशय न्ही. दूख आमकां हर एकल्याक आसा आनी मनीस जाल्ल्याक येताच फातरां घेवनचे दुखी आमकां येतातच आनी आमचे त्या कुडीक दुखी आसच्योच स्वाभावीक पूण ह्यो दुखी आमी ती घेवनची रीत आसा आनी ती आमी वोवनची रीत आसा. पूण सुमी आज अजाप करूंक आशेता आनी अजाप कितें अजाप तुका पवित्र करूंक आशेता आनी त्या पवित्रपण आमकां केल्लें आसा तें परत उडास करूंक आशेता आनी ह्या ताच्या पवित्रपणांत आमी जियोंक तोच आमकां उलो दिता. थोड्यो घडयो मोगाच्या भावा भयणीनो सोमया थंय ह्या पवित्र सोमया थंय आमकांच आमी समर्पया आनी ताका ताणें आमकां ह्या आपोवणें दिल्ल्या खातीर ताका आमी अरदान करया. तुमची जबाब आसा आमी तुका अरदान करता. आमी तुका आराधन करता. सर मान फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता. सर्व होगळा फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता. सर स्तुती फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता. सर पवित्रपणान भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन सर्व करता. भाग्यवंतपणान भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करता. सर्व गौरव फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता. सर्व दैविकपणान भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करता. सर्व महिमेन भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करता. सर्व नमस्कार फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता. थोड्यो घडयो आमच्या काळजांत येसू उलय येवन दीत
आमी तुका अरदान करता. आमी सुमिया मुखार हांगासर आसा. मुगाच्या भावा भयणीनो, इसाया प्रवादी देवाळांत आसा आनी देवाळांत आसलेल्या वेळार सर्व पदवेदार देवाचें दर्शन देखता. आमी देवाळांत आसा. आमकां सर्वेस्पर देवाचें दर्शन दिसता गी. आनी इसाया प्रवादी कितें दर्शन देखता? इसाया प्रवादी मोगाळ भावा भयणीनो, आमी इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत वाचता. 6व्या अध्यायांत आमी वाचता, सर्वेस्पराक एका उंच सिंहासनार बसलेलो हांवें पळयलो. ताच्या नेसनाचे सोबायेन मंदीर भरलें. ताचे वयर आसलें सेराफीम. हांगा जण एकल्याक 6 पाकटे आसले. 2 ताचे मुखामळ दांपूंक, 2 ताचे पांय दांपूंक आनी 2 उबोन आसूंक ते एकामेका अशे म्हणटाले, पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव, सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान. ह्या क्रिची उतरां आमी म्हणटा. केदळां म्हणटा ती? पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव, सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान. केदळां म्हणटा? बेडोणेच्या पयलें मिसा वेळार न्ही ह्या आंज बडव्यांचें गायन 24/7 थंयसर गायन जाता तसं आंज बडवे गायतात, पवित्र पवित्र पवित्र. सगळ्या संसाराचो दळबारांचो सर्वेस्पर देव 24/7. जेन्ना मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी गायता त्या आंज बडव्यांच्या तांच्या कॉयर, तांच्या गितां, तांच्या गायना सांगात आमचोय ताळो मेळयता. आनी तशेंच पवित्र दळबारांच्या सर्वेस्पराचें दर्शन आमी देखता. आनी आमचें भाग मोगाच्या भाव भयणीनो, सुमी ह्या येवकरिस्तान खरोच हजर आसा. तें दर्शन सर्वेस्परा देवाचें तेंच दर्शन तो आमकां दिता आनी आमकां उडास करता. तुमी पवित्र पवित्र जाया. जोशुआ प्रवाद्याक सांगले बरी, पवित्र जाया, तुमकांच पवित्र करा, कित्याक सर्वेस्पर देव तुमचे थंय अजापां करतलो. आनी अशें इसाया प्रवाद्यान देखिल्लें तें दर्शन आमी आतां देखता. तसो देव आपल्या वैभवान हांगा हजर आसा. तसो देव ताच्या हजरपणा मुखांतर आमकां आमचें सांगात आसा म्हूण सांगता. आनी ताका सरपडोवन आमी नामान केलो. हे देवा बापा सर्गींच्या म्हणून आमी नामान केलो. ही उतरां आमच्या मोतीन केन्नाय आसूंक जाय. देव पवित्र आनी त्या पवित्रपणाक तो म्हाकाय आपयता. कीर्तन 20:9 मोगाच्या भावा भयणीनो, ते आमकां आमच्या बापाच्या पवित्रपणा विशयांत आमकां गमन दिता आनी आमी तोळ तोळ म्हणूंक जाय. कीर्तन 20:9. थोडो वेळ हे कीर्तन आमी नियाळ करया. देवाचें तें पवित्रपण आनी त्या पवित्र देवाक मान दिवंक आमकां फावो जावं आनी तेची देवाची महिमा निरंतरी वाखाणूंकय आमकां फावो जावं. हांवें म्हळ्या उपरांत म्हणा, देवाच्या पुतानो, देवाच्या दूतानो, सर्वेस्पराक मान दिया. सर्वेस्पराक मान दिया. सर्वेस्पराच्या महिमेक सर्वेस्पराच्या महिमेक आणि पदवेक आणि पदवेक
फावो मान दिया फावतो मान दिया सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक त्याच्या नावाची महिमा दिया त्याच्या नावाची महिमा दिया पवित्र मुस्तायकीने सुनो पवित्र मुस्तैकीने सोन सर्वेस्पराचे आराधन करा सर्वेस्पराचे आराधन करा पवित्र मुस्तायकीने सुन पवित्र मुस्तैकीने सोन सर्वेस्पराचे आराधन करा सर्वेस्पराचे आराधन करा सर्वेस्परसो थाळो सर्वेस्परा सोताळो उदकावयर गुंथा उदकावर गुंता महिमेसो देव महिमेसो देव गडगडता गणगणता सर्वेस्पर आसा सर्वेस्परासा उदकाचे राशीचेर उदकाच्या राशीचेर सर्वेस्परसो थाळो सर्वेस्परा सोताळो पदवेन गणगणता पोदवेन गणगणता सर्वेस्परसो थाळो सर्वेस्परा सोताळो प्रतापान बरला प्रतापान बरला सर्वेस्परसो थाळो सर्वेस्परा सोताळो देवदार मोडून उडयता देवदा बुडून उडयता सर्वेस्पर सर्वेस्पर लेबनॉनाचे देवदार लेबनॉनाचे देवदार मोडून उडयता मोडून उडयता लेबनॉनाक लेबनॉनाक एका वासराबरी एका वासराबरी उडकाना घालीशें करता उडतानाची करता सिरियोनाक सिरियोनाक एका रेडख्या बरी एका रडक्या बरी सर्वेस्परसो ताळो सर्वेस्परा सोताळो उज्याची खेंडा उज्याची खेळा झिगझिगयता शिक्षिकयता सर्वेस्परसो थाळो सर्वेस्परा सोताळो आराणे तरतरयता मारण्या करकळयता सर्वेस्पर सर्वेस्पर कादेशाच्या आराणे या देशाचे मागणे तरतरयता थरथरयता सर्वेस्परसो थाळो सर्वेस्परा सोताळो सिंदूर रूख सिंदूर रोक पिंठायता पिंठायता राना राना विणगी करता विणगी करता ताच्या मंदिरांत त्याच्या मंदिराक सगळी म्हणतात सगळे म्हणतात महिमा महिमा सर्वेस्पर सर्वेस्पर आवराचेर बसला पावलाचेर बसला सर्वेस्पर सर्वेस्पर ससनाक राय कसो बसला ससनाक राय तसो बसला सर्वेस्पर सर्वेस्पर आपल्या परजेक सकत दितलो आपला परजे सगत दितलो सर्वेस्पर सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो शांतीचो आशीर्वाद घालतलो मुगळ भावा भयणीनो हे कीर्तन सबार संगती आटापता देवाची महिमा आणि देवाची महिमा आमकां कितें करतात म्हणल्यार आमकां हें कीर्तन विवर्सिता लेबेनॉनाचो देवदार म्हळ्यार ती एक विशेष देंवसराची सकत ती देव पिड्डार करून उडयता देखीत आमची आमकां वायटाक वरची ती सकत आसा ती देव नाश करता आनी आमकां कशें त्या वासरां बरी संतोशान उडकाणां घालीशें करता एका रेडख्या बरी संतोशान उडकाणां घालीशें करता आनी ताजे उपरांत आमी पळयलें कशें तसो थाळो सर्वेस्पराचो दोळो रानां विणगी करता म्हळ्यार आमचे ते असले सगळे ते दुस्मान खाय कितें आमचे ते आसा वायट ते सगळे तो खाण उडयता आमकां नितळ करता आनी देखून ताच्या मंदिरांत हो थाळो आयकता महिमा होली 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 पवित्र 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 ही महिमा आयकता थोड्यांच्या घरांनी हांव गेल्ले वेळार थोडे हिंदुवांच्या घरांनी गेल्ले वेळार निरंतर थंयसर सरस्वती स्तोत्र जावनूच आसता ते रेकॉर्ड करून दवरला ते म्हणटा येत असतात सगळ्या घरा तो आवाज आयकता या ओम म्हणलो सुप्त आयकूनच आसता हांवें तांकां विचारचें कित्याक हें ते आमकां देव आमचे सांगात आसा म्हणलें आमकां आयकूंक बरें जाता तितले मातें देव आमचे सांगात आसा म्हणल्यार ती प्रज्ञा आमकां दिता निरंतर देवाक महिमा दिवचे तसली आनी देखूनच देवाचींच नांवां मनशांक दिल्लीं आमकांय सांता भक्तांची नांवां दिल्लीं थोड्यांक आतां ती सांता भक्तांची नांवां नात आतां ती कोण नवीं नांवां आयल्यां तांणी सांत जायचे न्हय तांणी सांत जायचे म्हण नांवां दिल्यां दुसरींच नांवां आतां ते तोमास पेद्रू जाकोब जोकी पुरा नांत नांवां दुसरींच आयल्यां न्हय कित्याक ती दुसरीं नांवां आयल्यां तांणी सांत जायचे आमकां हे सांत देखून हांगासर देवाचें नांव मनशां सांता भक्ताचें नांव काण त्या पवित्रपणाक आमकां उडासा काडच्याक आमकां परत परत आपोवणें दिता मोगाच्या भावानो भयणीनो सोम्याक आमकां आपोवणें दिल्ल्या सोम्याक आमी आराधन करया ताची स्तुती करया आनी आमी अजा पळोवया आराधना नामान म्हणलें गीत गावन ताका आमी नामान करया
ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾದಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನಾ ಬಂದಿಹೆ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿಹೆ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿಹೆ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 मुगळ भाव भयणीनो सुमी आमकां पवित्र जावंक आपयता आमी कशें पवित्र जावचें आमी कशें पवित्र जाता दायकन बसात कीर्तन 119 कीर्तन 119 हांगासर आमी वाचता तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोष कशी सांबाळीत आमी तरणाट्यांक एका दुबावाच्या दृश्टेनंत पळयता हांव तरणाटे म्हणटाना दुबावाची दृश्ट घेता
तरणाटे पाड जाल्यात आमचे म्हणटा न्ही आमची भुरगीं न्ही दुसऱ्यांची तरणाटे पाड आमचे भुरगीं पळयात तशें तरणाटे तशें हांगासरच एक सवाल किर्तनगार म्हणटा तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोश कशी सांबाळीत तेदळा ताका जाप दिवन किर्तनगार म्हणटा तुज्या उतराक पाळो दी म्हणून तुज्या उतराक पाळो दी म्हणून त्याच त्या नव्या वळीर तशें म्हणटा इकराव्या वळीर तुजेर पातक करिना जावं तुजें उतर म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता तुजेर पातक करिना जावंक तुजें उतर म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या जमथनी जिविताचें उतर म्हण हें काडचें आसा न्ही जिविताचें उतर हें जिविताचें उतर आमच्या काळजांत आमी बाळगून दवरतना तें उतर म्हणजे तें काम करता तें उतर म्हणजे तें बदलावण हाडटा तें उतर म्हणजे तें रुपांतर करता म्हाका म्हणजे बदलावण हाडता म्हजी जिणी देवाच्या उतराक सरी जावन जियेशें करता देवाच्या उतराक सरी म्हळ्यार देवाच्या कुशेक खालती मालगान जियोंक आदार जाता कोण तुजे मुखार रावत कोण ताचे कुशेक खालती मान घालता तो मुखार रावता देवाचें उतर म्हजें काळीज नितळ करता देखून तें जिविताचें उतर जाता उतर तें जीव येजें जाल्यार तें हांवें घेजें तें म्हज्या काळजान जगोवन दवरिसै थोडे जाणां हें उतर एका चिटीर बरोवन बोल्सान दवरतात तवळ तवळ खाण उडास करूंक तें बरें थोडे आमच्या मंगळज्योती स्टोराक गेल्यार ते मेळटात ल्हान कागदाचेर उतरां घाल्यान आनी मस्त जाणां व्हरतात तुमी व्हरत जे म्हणचे हें एडवर्टायज करचें न्ही हांवें पूण येयल्यार पावना आसूं म्हज्या कुडांत येयात हांव बोल्सान दवरून व्हरना मेजार आसता तें पळोवन चिंतून तें पळोवन उडास करूंक आनी ह्या मारिफात निरंतर देवाचें उतर नियाळ करून हांवें म्हाका पवित्र करचें पापसाहेब म्हणटा ताजो पापसाहेब म्हणटा तुज्या बॅगांत एक ल्हान पवित्र पुस्तक आसूं दी पापसाहेब कित्याक तें उतर तवळ तवळ खान वाचूंक आनी आमकां हें नितळ करता निरंतर नितळ करता सगळां व्हड नाका पूण ल्हान तरी एक आतांच्या मोबायलांत आसात पूण तें उक्तें करूंक आमकां वेळ मेळना न्ही ऍप मोबायलांत आसल्यार तें देवाचें उतर उक्तें करूंक वेळ घे मेळटा दुसरी मस्त मॅसेज पळोवंक आसतात न्ही पूण एक पुस्तक आसा जाल्यार खंय पापसाहेब म्हणटा तूं बस स्टँडांत राखून रावतलो जाल्यार बसाक सुमार वेळ आसा जाल्यार काण्ण वास हांव विमानाचेर येता आसतना म्हजो बूक काण्ण वाचूंक सुरू केलो बायबल वाचूंक सुरू केलो ल्हानसो बूक म्हजे लागीं आहलो आदल्या हैदराबाद थावन हांव कुडयाळ येतालो माणिपालेची मस्त भुरगीं त्या आसलीं पोर आदल्या शुक्रारा फ्लायटाचेर आसलो येताना म्हणजे हें पळयत पुस्तक आहलो तें भुरग्यांनी सांगलें अंकल शॅल आय रीड दॅट बूक फॉर ए वायल म्हाका अंकल म्हण पयल्ले आपोवचें म्हणजे म्हज्या भावा भयणीक भुरग्यांनी आपयलां वय पूण फ्लायटाचेर म्हळ्यार कळ्ळें म्हाका म्हणजे केंसांनी पिकले आतां हांव पूण विचारतना ओके म्हूण दिलें ताका बूक वाचलो मागीर ताणें विचारलें ह्या बुकान कितें आसा वास पळय कितें तुका पळय इल्लें वास पळय इंग्लीश ताणें बूक दिलो वाचलें ओ दीस इज बायबल इजंट इट आय हॅव हर्ड अबावट इट बट आय नेवर सीन इट हांवें सांगलें इट्स अ वन पार्ट ऑफ द बायबल दीस इज ओन्ली न्यू टेस्टमेंट नो सल्लो मात्र ओल्ड टेस्टमेंट आसा तो सगळो बूक आसा तो इज अ बिगर वन इज इट वय सगळो बायबल म्हळ्यार सगळो मागीर हांगा हांव हैदराबादार हांगा चड वेळ लागना 1.5 वरां भितर पावता हांव बूक ताचे कडेन येतालो मागीर ताका विचारलें यू वॉन्ट टू कॅरी दॅट बूक वीथ यू व्हर तूं नाका नाका म्हणून हांव खंय म्हणे मेळ्ळ्यार घेता आनी म्हाका दिवंक की बेन दिसलें मागीर ट्रेनारी मतांतर करता म्हळ्यार हांव ती गजाल पूण तशी गजाल जाता पूण मोगाचे भाव भयणीनो तें गजाल कितें देवाचें उतर आमकां निरंतर बदलिता आमकां नितळ करता देखून देवाचें उतर जाय थोडे कडेन बरा बरोवन घाल्यान थंयसर हांगासर बरोवन घालता देवाचीं उतरां ती वाचून आमी नितळ जावचें आमकां पवित्र म्हूण आमी वळखून घेवचें देखून देवाचें उतर निरंतर आमी देखून युवजन तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत कितें चूक करनासतना पातक करिसतना कशें रावचें तुज्या उतराक फाळो दिवन आनी तुजेर पातक करिना जावं तुजें उतर म्हज्या काळजांत बळगून दवरता एक वाट ती आमी निरंतर नितळ जावंक जो हांव त्या वांजेलान 15व्या अध्यायान आमी वाचता हांव तिसरी वळू तुमी जाल्यार
हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. देवाचें उतर आयकून आमी आयताराचे मिसा घेता, ती देवाचें उतर आयकता, घरांनी वाचता. आनी अशें कितें जाता, जुवांच्या वांजेलां वाचता, तुमी म्हणटा तुमी येदोळस तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. म्हळ्यार फळ दिवंक तयार जाल्यात, नवे फांटे येतात. न्हय, पावसाच्या वेळार आमी पांटे पुरा रुखाचे कातरून माडा म्हळ्यार पुरा घाल्ले आसात, आतां नवे पांटे येतात. तशेंच आमचे नवे हुरूप येता, नवी उर्ब आमचे तें येता. आमी क्रिस्तांवांक आमकां एक आमी पुराय केलें म्हळ्यार रडकुरे सॅड फेस घाल्ले आसता. बापसाहेब म्हणटा सॅड क्रिश्चन्स आर बॅड क्रिश्चन्स. सॅड तोंड पळयल्यार 4 दीस पेज मेळना, तितली बेजाराय आमच्या तोंडाचेर आसता न्हय. कित्याक तोंडार इतली कांय ना, उमेद उर्बा खंय आसा, उमेद उर्बा. केदाळाय पिडेस्त आमकां त्या पिडेस्तान दुखी साहेबीनच एक पात्रोण म्हणले बरी, दुखी साहेबीनी बरी ना. आमी बेंडून सवरून नितळ केलां देवाचें उतर आयकले वरवीं. देखून हर एक आयतार आमी आयकता जाल्यार आमी आमकां नितळ करता आनी आमी नितळ जाता, पवित्रपणांत वाडावळ जोडटा, पवित्रपणी आसता. आनी जो कोण आमकां भेटता तोय त्या पवित्रपणाक आमकां खाय अवकाश जाता, ताकाय तें पवित्रपणाक मेळटा. बरो रूख बरें फळ दिता. देवाच्या उतरान आमकां आमी बरी जय तोळ बरें आमचें तावण भायर येता. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, जो हांव ताच्या वांजेलां 17व्या अध्यायान 17वी वळ 17:17 उडास करून सुलाभ आमकां 7 वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतर सत. 7 वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतर सत. जेन्ना हें सत वळखून घेता तोवळ हांव पवित्रपणांत आसता. देखून तशें आमकां सुलाभेची एक वाट पवित्रपणांत रावूंक देवाचें उतर वाचचें. वाराणसी थंय गेल्यार थंयसर एक क्रिस्त भक्तार म्हणत, क्रिस्त भक्त तांणी पवित्र स्नान जोडून आपूण सोमयाचे पाटलाव करतात. ते पाद्रेबाक पळयल्ले कुडले ताका ते बेसांव मागतात आनी पाद्रेबान तांकां एक देवाचें उतर दिजें. देवाचें बेसांव म्हणून कसो आय गुड मॉर्निंग न्ही, सांगाजें सोमींत सत. सोमी म्हणटा हांव सत, हांव तूं जिवीत आनी हांव तुजें जिवंतपण. सोमी म्हणटा तूं संवसाराचो उजवाड. सोमी म्हणटा हे म्हजे सर्जीत मी कश्ट केल्यान वजन वयतलो हांव तुमकां विशेव दितलो. अशें हें पुरा एक एक देवाचें उतर तांकां दिजें. सुमार जण मेळटना सुमार उडास आसाजे न्ही. ती रीत देवाचें उतर. आनी आमी अशें देवाचें उतर एकामेकाक दिता आसतना आमी पवित्र जाता, आमी नितळ जाता. आनी हें मतीन जोवंक जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. दुसरें आमी पवित्र जावन रावचें आमचें वैयक्तीक मागणें. सामुहीक मागणें आमी म्हणटा, आमी सांगाता तेंय बस गरजेचें. वैयक्तीक मागणें म्हणजे दोंगरार थावन सकयल देंवून आयलो. दोंगरार कित्याक गेल्लो, बापा सरस्परा देवा लागीं तो उलयतालो, मागणें करतालो. तो देंवून येतना ताचें मुखामळ परजळतालें. निर्गमन ग्रंथांत 30 आनी 26 अध्याय 34, 39, 29 हें वाचता आमी. वैयक्तीक मागणें आमकां पवित्रपणाक रावोवंक आमकां आदार जाता. आमी ह्या जाका आमचे ब्रिवियरी हर एक दिसा म्हणटा. आनी हें म्हणटा आसतना आमी कांय त्या पवित्रपणा उडास येता आनी त्या पवित्रपणांत वाडावळ सोडून हर एकल्याक आमची घराय म्हणची ती मागणी सामुहीक मागणी आसात, पूण वैयक्तीक मागणी ती आमी शिकूंक जाय आसात, ती आमकां पवित्रपण दवरता. तिसरें संस्कार आमी कितें घेता, सक्रामेंत घेता. ते सकट आतां सभाजर आनी कुमसारान सक्रामेंत घेतिल्लो आसा आनी हातूंत आमी नितळ जाता आनी पवित्रपणांत उरता. आनी असले पवित्रपणाचें जिवीत जियोवंक सोमी तुका आनी म्हाका उलो दिता. आनी त्या संत भक्तांच्या पट्टेंत हांवेंय आशेत म्हणून आसता. आनी ह्या सर्गीच्या बापाची ताची महिमा आमी गावंक जाय. उंच संत्रळी उंच पातळी. संत्रळी गोड
सोम्या तुझो काळजान सदां काळी मोनान सांज काळी भेटय मोगा तुझो घडी मौनपणी रावया म्हज्या काळजांत उमोगाचो उसो पेट्टागी ऊन संत्रळी गुण फाथळी सगळ्यांनी सर्वेस्परा देवाचो वैभव आसा आनी हो वैभव म्हज्या काळजा मनांत निरंतर यावे नियाळी जाय मोगाचो उसो म्हज्या काळजांत पेटसय ती पवित्रपण भाग्यवंतपण म्हजे थंय सदांच आसय व्हडू मजबूत इगर्जो आमी पळयल्यात ह्यो इगर्जो देवाचो वैभव दाखयतात इगर्जे भितर वेता आसतना ते इगर्जेंतले भितरले चित्रण आनी कितें सकड आसा तें आमकां एका दुसऱ्याच संवसाराक व्हरता एम्बियन्स म्हणटा ते एम्बियन्स क्रिएट्स ऑ इन्स्पायरींग म्हणून आमकां मातोडेपटी हें सदांचें जाता देवाळ इगर्ज आनी सदांचें देखून आमी तें वैभव पळयना आमी फॅन पळोवचें वयर सकयल अंतरळी फॅन पाताळी सीट बसोवंक जागो आहा गे ताचे मदें वैभव गेलो इगर्जे भितर रिगतना थंयसर आगमेंत आसता थंय घालन भगवंत क्रुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा म्हणून भितर रिगचें आसलें आतां तें ना न्ही थंय उदक दवरना आगमेंत कित्याक दवरनात वत्तेल्यांची गत ना न्ही पवित्र स्नानाच्यो
आमच्यो बसावण्यो नव्यान करूंक आमकां उडास करची ती एक रीत आसली. पवित्र स्नान आमी जोडिल्लो आसा. त्या वेळा आमी बसावणी केल्ली न्ही, म्हज्या नांवान म्हज्या आवय बापायन केल्ली. पूण आतां हांव देवाळाक येता आसतना तो वेळ म्हाका देवाळाक आपूण हाडिल्लें. आज म्हजे सगी हांव येता आनी थंयसर त्या भगवंत कुर्साची कुरू काडून नितळ करचे, पवित्र त्यो बसावण्यो उडासा काडच्यो. हे परत थोडे ल्हान ल्हान संगती सूण सोडल्यात, पूण तांचो वस्तू अर्थ आसा आनी आमकां पवित्रपणाक उडासा काडचेच आसले. हें एक मात उडास आमी दवरयेत. भगवंत कुर्साचे कुरवेन म्हूण आमी काडटा आसतना हें भगवंत म्हणटा हांव न्ही, थंयच आमकां उडासा काडीचे. हांव असल्या भगवंतपणाक म्हाका आपोवणें मेळ्ळां. पवित्र स्नानान, पवित्र येवकारिस्तान, पवित्र क्रिस्माच्या त्या संस्कारान, पवित्र लग्नाच्या संस्कारान, वर्दीच्या संस्कारान, हे सगळं पवित्र म्हाका पवित्रपणाक आपोवणें लाभलां. हांव पवित्र लग्नाचे तो पवित्र संस्कार पती पत्नीन एकामेकाक दिला. देखून एकामेकाक थोड्यान म्हणचे आसा हो म्हजो सक्रामेंत म्हूण न्ही, हो म्हजो सक्रामेंत. सक्रामेंत म्हळ्यार म्हाका पवित्र करचो एक अवकाश. पती पत्नीन एकामेकाक सक्रामेंत म्हळ्यार एकामेकाक पवित्र करची जातात. सक्रामेंत आमी ह्या जाकाणी सक्रामेंताची भेट हांगा करीचे. तुका तुजें बाग सक्रामेंत थंयता काजारी जाल्यार न्ही गे, हें पुरामुती घेन आसता आमच्यानी सक्रामेंत. तशें त्या देखता हांव आमी एकामेकाक पवित्र करची. पती पत्नीचो संस्कार तांणी लग्नाचो जोडला जाल्यार एकामेकाक पवित्र करची जबाबदारी तांकां आसा. पवित्रपणाचो लग्नाचो संस्कार सांबाळची. आनी तुमच्या पवित्र लग्नाच्या बांदान तुमकां जल्मली तीं भुरगीं देवाचेंच प्रतिरूप घेवन येतात. तीं भुरगीं उडासा काडटात, देव आमचो आजुनूय मोग करता. देखून लग्नाचो संस्कार पवित्र. आनी हो संस्कार ह्या दिसांनी दुसऱ्या तरान जाला, दुसऱ्या तरेन पळयता हांव. केवळ भायले आडंबर मात्र, पूण अंतरीक तरान एक पती पत्नीन एकामेकाक पवित्र करच्या त्या वावरांत सांगता आसात ते नजरताचें भगवंत कुटुंब तुमचें जाता. मोरी जुजे आनी जेजू तीं पवित्र आसलीं देखून तें भगवंत कुटुंब जालें आनी तेंच भगवंतपणाक आमकां आपोवणें दिता. आनी भगवंत कुर्साची कुरवो आमकां ते उडासा काडटा भगवंत जावच्याक आनी त्या पवित्रपणांत रावच्याक. मोगाच्या भावा भयणो, सबार तेंते सवा आमकां आसात. आमी चुकोवन पडच्यो मस्त गजाली आसात, पूण परत भगवंत कुर्साचे कुरू काडटना उडास हय म्हाका पवित्रपणाक आपयलां. ह्या कपालार पवित्र स्नाना वेळार उदक वतून नितळ केलां न्ही, उडासा त्या उदक वतून उदक तें पवित्र नितळ केलां. आनी आज परत घरांनी थोडे वचून आगमेंत दवरचें आसता. काल्याक तें गोडगोडो या कितें जोर बेन दिसल्यार मात कांय जीव दळायल्यार मात ते आगमेंत भायर काडचें. थोड्यां पिवंक पिडा आयल्यार ना, तें आगमेंत तुज्या कपालांत तुवें पुसचें उडास करून काय पवित्र स्नानाची बसावणी ती केल्ली परत उडास काडच्याक. ती बोतलीन दान दवरची न्ही, बोतली दान दवरल्या थोड्या कडेन कॅनान दान दवरतात न्ही. पूण हें पवित्र करच्याक आमकां आसच्यो वाटो आनी हे पवित्रपणांत रावूंक सोम्याचो आदार मागे आमकां. सोम्या आमकां आमी चुकोवन पडटा हांव सोम्या, पूण तुजो आदार आमकां जाय. देवाक भेटलेल्यांची प्रतिक्रिया पळया पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा. इसाया प्रवाद्याक देवान दर्शन दिलें आनी तो प्रवादी जालो. प्रवादी म्हळ्यार देवाची सवळी जालो, देवाची खुशी कळीत करतलो तो जालो. जेन्ना आमी देवाचें दर्शन दवरता हांव, आमी देवाचे प्रवादी जाता हांव. जेजूचे पवित्रपण साकुल्लो सांत पेद्रू धर्मदूतांचो मुखेली जालो, पयलो पाप साहेब जालो. आनी आमकां हरी एकल्या की ह्या भगवंतपणाक आपयला. तुमी पवित्रत्म्याचें मंदीर म्हणटा सांत पावल. आमी पवित्रत्म्याचें मंदीर, आमी त्रिएका देवाचीं मंदिरां. ताचे मुखार मैजे बरी जेजू कुस्स पळोवन बसलेल्या मार्ताची भयण मुरये बरी थोडो वेळ मावून रावया. मुरी जेजूच्या पांयां तळा बसली, उतराणांत पळयता मात्र.
आमी मागणें करतना सवार उतरां नाकात, सोम्याक पळोवन रावया आनी आमच्या काळजांत कितें येतात ते सोम्याक अर्पया. पळोवन रावल्या जाल्यार सोम्या परत मोगाच भावा भयणीनो, भाग्यवंतपण जोडचें, पवित्रपणान जियोवचें, एक लांबायचें पयन एका दिसान आज नव्यान आयिल्ले कुडले जालें म्हण लांबायचें पयन संत भक्तांनी आपल्या दिसपट्ट्या जिणेंत ल्हान व्हड कामांनी थंय जोडलें. आमी तें सोडूंक करपा मागया. आज आमी चार्ल्स बोरोमेयाची परब संभ्रमता. व्हड मंथनाच्या कुटुंबांतलो पूण काल तो बोळो जालो. कार्दिनाल आनी याजक जावन बिस्प जावन ताणें पूण पवित्रपणांत तो जियेलो. ताचो दुडू ताचें दिर्वें व्हड मंथनाच्या कुटुंबांतलो दुबळ्या धाकट्यांक आस्पत्र मनशाक पिडेस्तां खातीर ताणें दिलें आनी अशें ताचें पवित्रपण ताणें सांबाळलें. आमी हें सोडूंक निरंतर करपा मागुया. देवाक आराधन भेटलेली आमी तुमच्या मोगाच्यांक त्या पवित्रपणांत समर्पण दिवया. आमच्या मोगाचें आसात, आमच्या घरां आसात, आमकां कळितले आमच्या वावराच्या जाग्यार आसात, सगळ्यांक सोम्याक समर्पण दिवया. सोम्या तांकां पवित्र कर. हांगा तुमी पतीनो आसात जाल्यार तुमच्या पतीक सोम्याक समर्पया. सोम्या म्हज्या पतीक पवित्र कर. पतीनो तुमच्या स्त्रियांक सोम्या तांकां पवित्र कर म्हूण मागा आनी सोम्याच्या पांयान थळा दवरा. तुमच्या भुरग्यांक सोम्या पवित्र कर. आड वाटे गेल्ल्यांक भुरगीं आसत जाल्यार तांकांय सोम्याच्या पांयान थळा दवर. सोम्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याक सोदून गेल्ले बरी म्हज्या पुताक फाटीं हाड. ताका पवित्र कर, ताच्या पवित्रपणान सांबाळ. पाताक आदार देवाचो सांगात होगडायिल्ल्या पासून मागया भावा भयणीनो. सोमी तांकां फाटीं हाडूं. वायट सवयेंचे गुलाम जावन देवाची बिरान नासता जियेवच्यांक सोम्यास लागीं हाडया. देवाची वळख आसून संवसारीक कुशलाय आदार ताचें भजन करिनातल्यांक, मागणें करिनातल्यांक, देवाची स्तुती करिनातल्यांक सोम्या मुखार हाडया. पवित्र स्नान तांणी जोडलां, सक्रामेंत जोडल्यात, पूण देवा लागीं येनात, सोम्या लागीं येनात. उडास ना तांकां सोम्या लागीं हाडया. सोम्या तांकां पवित्र कर म्हणून मागया. मागणें आनी देवबिरान नासलेल्या कुटुंबांक, शेळिल्ल्या कुटुंबांक, बाबार्थांत शेळमोड्या जाल्ल्यांक सोम्या सरशी हाडया. म्हजें कुटुंब तशेंत आसा जाल्यार म्हजें कुटुंब सोम्या लागीं हाडया. सोम्या म्हज्या कुटुंबान तुज्या मोगाचो उजो पेटय. पवित्र आत्म्याक धाडून आमकां परत जीव दी. शेळेपण काड. उर्बेन आमकां बर म्हूण मागया. देवाची हजेरी बगूंक पवित्र येवकारिस्तांतल्या सोम्याक मानून घेवंक, तशेंच देवाचें उतर वाचून नियाळूंक पाठिंबोडें करतल्या पासून सर्वांक सोम्या लागीं हाडया. आनी देवाचें उतर वाचूंक पवित्रपणांत जियोवंक हांवें प्रयत्न करूं ना जाल्यार सोम्या मुखार मागया. सोम्या मुखार येवया. सोम्या तुजें उतर म्हाका नवें जिवीत दिवं.
म्हाका पवित्र करूं, म्हाका नितळ करूं म्हणून मागया. सुमयाचें आशिर्वाद जोडच्या पयलें आमी सगळीं देवाचीं बाळां म्हणलें मोतीन हाडया. तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सुमया म्हणलें किर्तन गायता आसतना हांव देवाचें बाळ म्हणलें तें बगप म्हज्या मतींत येवं, म्हज्या खाळसांत येवं दी. आनी ह्या बाळाक देव कशें सांबाळटा म्हणलें पळया. आनी ह्या देवाचें बाळ जावन उरोंक आनी देवाच्या त्या वेंगेंत आसोंक सादार मागया. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुम्या, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुम्या. हर एक दीस हर एक घडी तुझे सगळं बोलता. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुम्या. वाडदा खंय तूं वाडदा खंय सुम्या, वाडदा खंय तूं वाडदा खंय सुम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी राव. वाडदा खंय तूं वाडदा खंय सुम्या. राख म्हाका तूं राख म्हाका सुम्या. राख म्हाका तूं राख म्हाका सुम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं तांचे संगी राव. राख म्हाका तूं राख म्हाका सुम्या. सुमयाचें आशिर्वाद जोडच्याक तयार करया. ये देवोडा सग्रामेला साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्ल्या त्या रूपांत बदला नव्यो रिती आदार्या. सोडून वेच्या अस्कत विसर वावरताची कळथिव्या. जशें भाता तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीचा. पदवी महिमा ससला ससला एक आसतल्या बरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिटा समासमी नावडटा. आमेन. ये देवा विचित सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुजें पवित्रपण हर एक घडयेक वळखून घेवन हें पवित्रपण साकल्ल्या आमी आमची जिणी बगेवंत करूंक आमकां प्रेरण दी. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन.